आज वो फुल देशभर मार्गाचेर आज प्रोटेस्ट आशिल्लो आणि वो मोदी सरकार तुम्ही आज पळयता ब्लॉक करून घेऊ नका हे आधी ट्रॅफिक ब्लॉक करून घेऊ नका पुलिसांक यूज करून जबरदस्ती आज आमकां कांय कारण नासतना अरेस्ट करतात सो हाज्या वयल्यान कळटा आज म्हारगायेचो जो खरो मुद्दो तो खंय तरी हो सरकार दामता हांकां ओपोजिशन म्हणटा नाका ओपोजिशन म्हणटा ते कंट्रीन कावर करपाक हो मोदी सरकार मुखार सरिल्लो आणि आज हे लायव्ह एग्जाम्पल आहा आज तुम्ही स्वता तुमकां हांव सगळें विचारपाक सोदता आज पेट्रोल खंय पावले पळयात आज दाळ खंय पावली पळयात आज एकटोय गोंयकार उलयना आज देशान एकटोय मनीस म्हारगायेचेर उलयना कित्याक उलयना हेच बीजेपीचे सरकार आशिल्ले तेन्ना स्मृती इराणी सिलिंडर 400चो 500 गेल्या रस्त्यार येताली आणि आज जेन्ना सिलिंडर 1000 रुपया जालो तेन्ना ती कित्याक उलयना ती फक्त अमेडीचेर कित्याक उलयता म्हाका दिसता आज गोंयकारांनी हाचेर विचार करपाची गरज आहा आज जो रुपया ट्रॅफिक डायवर्ट केला मरे ऑलमोस्ट 80 क्रॉस जालो हाचे वयल्यान कळटा की हे सरकारचो मेन मुद्दो आज अनएम्प्लॉयमेंटाचो आज गोंयान सांगपाक सुद्दां दिसता की गोंय म्हणटा ते सगळ्यान नंबर 1 म्हणून स्थानार आहा अनएम्प्लॉयमेंटाच्या रेशो भितर हे कित्याक लागून हे आज प्रत्येक गोंयकारान हो आवाज उठोवचो पडटलो पोलीस वेला घालता आणि पोलीस पकडून दवरता हीच का आजादी हीच का देशसेवा हेच का तुमचे डेमोक्रेसी वी cannot even raise our voice when we have the freedom to speak. Is this a democracy? You are trying to shut our voice, and this will not tolerate.